म्हजो शेड्यूल टायम फिक्स आसता. सकाळी 8:30 घरा कडल्यान ब्रेकफास्ट कंपल्सरी घेवन भायर कितें सरता. खाता? ब्रेकफास्टाक रुटीन जे कितें स्पेसिफीक कांय नासता. जे घरा कडेन कितें सकाळी ब्रेकफास्ट नॉट चपाती हांव रातची प्रिफर करता. सकाळी शिरा आसतलो, उपीट आसतलो, केन्ना पोळो आसतलो किंवा केन्ना फ्रुट्स. तेलकट बी खायना? ना, तेलकट खूब कमी खाता. ऑफकोर्स हांव 1-2दा डायटिशनाक मेळ्ळा, म्हणजे थोडेशें मदीं मदीं मातशें कोलेस्ट्रॉल वाडोवंक लागलें म्हणून, अदरवायज ना. म्हणून थोडेशे ऑयल्स एवॉयड करता. बाकीचे रुटीन डायट. सो दनपारां फीश करी रायस शिवराक आसता दिसता शिव. आनी मदीं कांय खायना? डायरेक्ट फ्रुट्स 11 सुमार एखादी फ्रुट्स खाल्ली जाल्यार, नाजाल्यार डायरेक्ट दनपारचें जेवण. सांजचो फक्त 4 सुमार 1 कप चहा, 7:30 ते 8 जेवण, जे बी 2 नाल्यार 1 चपाती आनी हें बस. ताच्या मागीर बाकी कांयच. सगळ्यांक एक्सरसायज करता? सकाळी एक 5 ते 10 ते 15 मिनटां, नॉट मोर दॅन दॅट. 10 ते 15 मिनटां प्राणायाम, योगा.